गाडी ॲक्सिडेंट जालो त्या ॲक्सिडेंटाचे पेशंट्स घेऊन ते इमिडिएटली गेल्ले आसा. सो 2 एम्बुलन्सी ॲक्च्युली आता दुसरो एक पेशंट आयला हांगा की ताका क्रिटिकल आसा, स्ट्रोक आयिल्लो आसा आनी ताका हांगा व्हरपाक कार्डियक अरेस्ट जाल्लो आसा. सो इमिडिएटली हातून भितर एक हें काडून ताणें धाडलें आसा. बट आयज हे 13 विक्टिम्स एका बरोबर आयिल्ले आसात. म्हणजे आमच्या काणकोणच्यान येता आसतना वाटेर तांकां एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी तातूंतल्यान आमी रेस्क्यू केल्ले आसात ते 13 जाण. सो स्टील आतां पर्यंत कितले पावले 8 3 पयलीं मागीर 3 आनी ते सादारण 9 जाण हांगा आयिल्ले आसात. 2 9 आनीक 4 जाण PHC भितर आसतले. सो खूब दुर्घटना खूब मोठी आशिल्ली. काजूच्यो बियो घेवन ही गाडी वताली. काणकोणच्यान येताली काय बाळेच्यान काणकोण वताली तें खबर ना. ज्या जाग्यार गोडेवूळ म्हूण आसा, पायकाचें देवूळ आसा, त्या देवळाच्या समोर एक ब्रिज आसा. दोनी वटच्यान रस्तो सिंगल वे, वन वे आसा आनी एक वेचेर हो रस्तो कटड्याक ही गाडी हें केली, आयचर गाडी लोडेड विथ कॅश्यू बॅग्स आनी ते सगळे अबाउट 25 मिटर्स ते डीप न्हंयत पडली. न्हंयत पडले नंतर तातूंतल्यान न्हंयत देंवपा खातीर कांय नाशिल्लें. न्हंय म्हळ्यार मातशें ड्राय आसा, उदक थोडेंशें आसा आनीक ही सगळी कॅश्यूची बॅग्स त्या लोकांचेर पडली. म्हाका दिसता की ते ट्रॉलीन भितर बसून आशिल्ले आनीक कॅबिनान. सो ट्रॉलीन भितर आनी कॅबिनान भितर ते सगळे ट्रक आसा तो डॅमेज जालो, तो सगळे फाळकबी जालो, तुटून सगळे अस्ताव्यस्त जाले आनी बॅग्स आसा तांची हे लोडेड बॅग्स आसा ती सगळी भितर पडली. सो आमी जेन्ना पावले थंय हांव सकयल देंवलो. सकयल देंवतकच म्हाका आवाज येवपाक लागलो की त्या बॅगाच्या पोंदान कोण तरी आसा रडटाले. ते एक एक करून आमी सगळ्यांक काडले. 3 जाण आशिल्ले ते भायर पयलींच भायर इंजर्ड जावन आशिल्ले. वेरेज बाकीचे आशिल्ले ते हातून भितर ट्रॅप जाल्ले. ते आमी बॅग्स घेतले. चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आमचे बरोबर, नरेंद्र सावयकर आशिल्लो. आमी काणकोण फंक्शनाक गेल्ले आनी रिटर्न जाता आसतना बरोबर 10 वरांचेर हो इन्सिडंट जालो. सो 1 बाय 1 आमचे सगळे पोलीस आशिल्ले, म्हणजे सातू देविदास म्हजो PSO आशिल्लो. ऑल ऑफ दस वेंट एंड स्टार्टेड रेस्क्यू ऑपरेशन्स आनी आतां पर्यंत आमी तांकां घेवन ह्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटलान, म्हणजे आमच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आयिल्ले आसात आनी तांचेर उपचार चालू आसात. आनी म्हाका दिसता थोड्यांक तांणी GMCन धाडले आसात. फॉर क्रिटिकल आसा तांकां GMCन शिफ्ट केल्ले आसात. हांगाय आतां अजून क्रिटिकल आसात. म्हणजे फ्रॅक्चर्स आनी हें कॉमन आसा आनीक पळोवपाक जाय आतां तेजे फुडलें हें कितें आसा. हे आवटसायडर्स आसाय, गोंयची न्ही. ते म्हाका दिसता की लेबर क्लास आसा, ते लेबर आपल्या त्या ट्रॉलीन भितर बसून प्रवास करताले. कितें 2 गाडये भितर एक्सिडेंट? गाडया भितर एक्सिडेंट असो दिसना म्हाका, कारण गाडी दुसरी खंय दिसली ना आनी इमिडिएटली विदीन 5 मिनिट्स आमी त्या हाजेर पावले. सो आमकां जेन्ना कळ्ळें की आमी पाडी आमचें एक हें आसा, पंचायत आसा, ते पंचायतीन भितर ते पंचायत बिल्डींग पळोवपाक चीफ मिनिस्टर थंय थांबलो. कारण पंचायत बिल्डींग पळयतकच म्हणजे ती फॉरेस्टाचे आनी तांचे कितें टसल आशिल्लें, आमी फॉरेस्ट ऑफिसराक आपयले रातचे 10 आनी थंयच्यान आमी सुटले आनी वाटेर येता आसतना आमकां हो एक्सिडेंट दिश्टी पडलो. सो ते खंय वताले, कितें वताले ते कोण सांगपा सारकें पोजिशन ना. ऑल आर अनकॉन्शियस. ल्हान ल्हान भुरगीं आसात. आतां पळोवयात कोण 2 जाण आशिल्ले ते कॉन्शियसान आसा. एकटो भुरगो आतां हाडलेलो आसा. तो कांय सांगपाचो न्ही. तो म्हणजे तकलेन हें जाम जाल्लें अशें दिसता. मे बी दे वर ड्रंक. काही थंय लोकांच्या म्हायती प्रमाणे थंय लायट ना आनी थंय काळोख आहा म्हणून हेजे खातीर एक्सिडेंट जालो. लायट काळोख ना, म्हणजे लायट ना काळोख ना हो एक्सिडेंटाचो हें जावपाचें ना. ट्रकाक लायट आसता न्ही. आमी आतां इतलो प्रवास करता ते सगळे जंगलांनी लायट खंय आसता. म्हज्या गांवांत वता जर जाय जाल्यार वाटेर सगळ्याक लायट ना. पूण एक्सिडेंट कशें न्ही तो. पयले जर जाय जाल्यार अकस्मात 2 वे दिसता न्ही तांकां, अकस्मात येताना त्या देवळा कडेन. कशें जालें तें खबर ना. पण इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लायट ना म्हणपा खातीर जालें तें. लायट नासतना आमी कारवार वता आसतना तशेंच कडेन म्हणजे लायट नासतली. तशें एक्सिडेंट तशें जायना. आमी सिंगल व्हेकल अशें दिसता, ज्या जाग्यार फुडल्यान व्हेकल आयलें जाल्यार ती थांबून उरपाची. टोटल कितलो इंजर्ड आसा? आतां इंजर्ड आमी जे पळय ते हातूंतल्यान बॅग्सांतल्यान आनी डॅमेजांतल्यान काडलेले आसा पळय ते 13 जाणांक हें केल्ले. आनीक कोणाक एकट्याक विचारलें आनी ते सगळे पॉयंट टुगेदर 15 आसा म्हणपाक लागले. सो रेस्क्यू ऑपरेशन्स आमी मागीर पुलीस फोर्स
आनी फायर इमर्जन्सी सगळ्यो सर्विसीस हाडलेले आसात, क्रेन हाडलेले आसा. सो रेस्क्यू ऑपरेशन इज गोईंग ऑन. सगळे चडशे मेजर खंयचे दिसता? म्हजे बरोबर आमचो म्हजो PSO आशिल्लो आनी पण सगळे ल्हान ल्हान भुरगीं खंय वयतालीं इतली ल्हान? कांय सांगपाक मेळना न्ही आतां, कारण ते संवसारूच घेवन वतात. ऑल ऑफ देम आर फॅमिली असेल. ते फॅमिली घेवन खंय तरी वता दिसता. लोडिंग करता आसतना सगळी फॅमिलीच वता. बस थँक्यू.